नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोंयांत मतदान 2% वयर पडले। राज्यातली राजकीय परिस्थिती संवेदनशील आसूनय कमी मतदान। फाटले खेपेक मोदी लाट, आता नेमकें कितें? खासा रिपोर्ट। पणजे पोटवेंचणुके खातीर बाबूश मोन्सेरात काँग्रेस उमेदवार। काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीन उमेदवारीक दिली मंजुरी। बाबुशाची नेटान तयारी। बीजेपीची चल्ल्या चाचपणी। गोंयचे वेंचणुकांनी कोणाचें नशीब फुलता? 23 मायाक स्पश्ट। लढती दुरंगी। बुथावेल्या मतदानाची बेरीज वजाबाकी करून उमेदवार निकालाक सज्ज। दर एकल्याचो जैताचो दावो। खासा रिपोर्ट। सोशल मीडियाचेर धुमाकूळ घालपी टिकटॉकाच्या नादाक लागून केपें केरीचो भुरगो गेलो। टिकटॉकाचे स्टंटाचो व्हिडिओ करतना मानेची शीर तुटली। आत्ताक गेलो। आनी ऑल इंडिया टेबल टेनिस सर्तीत खेळटले सौम्यजीत घोष, सुधांशु ग्रोवर। बाकीचे टॉप प्लेयर शुक्रारा सावन 3 दीस पेड्या सर्त। गोंयांत मतदान 2% वयर पडलें। तीन कडेन पोटवेंचणुको आनी राज्यांतली राजकीय परिस्थिती इतली संवेदनशील आसूनय कमी मतदार भायर सरलो। 2014ची लोकसभा वेंचणूक जाल्ली तेन्ना नरेंद्र मोदीची लाट आशिल्ली। आता नक्की कितें जालां? खंयच्या मतदारसंघांनी कमी मतदार भायर सरला ताचो हो नियाळ। पळयात खासा रिपोर्ट। मतदानाची टक्केवारी 2.18%नी देंवल्या। ताका लागून खंयच्या मतदारसंघांनी ह्या सरासरी परस कमी मतदान जालां ताचो अदमास घेवपाचो प्रुडंटान यत्न केलो। 2014च्या तुलनेन 3% वयर कमी मतदान खंयच्या मतदारसंघांनी जालां तें पळयलें जाल्यार 23 मेक कितें जातलें ताची उमळशीक आनीक वाडटली। पयली नजर मारुया दक्षिण गोंयचेर। दक्षिण गोंयांत 3% परस मतदान खंय देंवलें। कुठ्ठाळी 5.88%नी देंवलें। मडकय 3.33%नी देंवलें। वास्को 4.91%नी देंवलें। मुरगांव 3.92%नी मतदान कमी। सांगें 3.71%नी कमी। काणकोण 3.51%नी कमी। फोंड्यां 3.29%नी कमी। बाणावले 3.18%नी कमी। नावेले 3.13%नी कमी। हातूंतले चडशे मतदारसंघ असे आसात जांणी 2014तले वेंचणुकेंत बीजेपीक मोठी आघाडी दिल्ली। आता ताका लागून ही कमी जाल्ली टक्केवारी बीजेपीक बऱ्याची काय वायटाची हो मोठो प्रश्न आसा। फक्त बाणावले आनी नावेली सोडली जाल्यार बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघांनी फाटले लोकसभा वेंचणुकेंत बीजेपी वटेन मतदान केल्लें। आता पळोवया उत्तर गोंयची परिस्थिती। उत्तर गोंयांत 3% परस मतदान खंय देंवलें। पर्यें 6%नी मतदान कमी। कळंगूट 4.69%नी कमी। वाळपय 3.43%नी मतदान देंवलें। पिरवळ 4.01%नी मतदान देंवलें। शिवोले 3.38%नी देंवलें। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार पुराय गोंयांत फकत एकाच मतदारसंघात 2014चे तुलनेन मतदानाची टक्केवारी वाडली, तो म्हणल्यार मय मतदारसंघ। मया 8%नी चड मतदार भायर सरले। मात उत्तर गोंयांतय दक्षिण गोंया सारकीच परिस्थिती आसा। पर्यां सोडलें जाल्यार ज्या मतदारसंघांनी 3% परस चड मतदान कमी जालां थंय एक तर बीजेपीचे आमदार आसात वा ह्या सरकाराक समर्थन दिल्ल्या पक्षांचे आमदार मंत्री आसात। ताका लागून ही देंविल्ली टक्केवारी कोणाच्या फायद्याची हो प्रश्न येता। कळंगूट सोडलें जाल्यार उरिल्ल्या सगळ्या मतदारसंघांनी 2014त बीजेपीक लीड दिल्ली। आता पळोवया पोटवेंचणुकेचे कोश्टक। मांद्रे मतदारसंघात 2017त जाल्लें जेमतेम तितलेंच मतदान आतांय जालां। शिरोड्या मात ही टक्केवारी 1.88%नी देंवल्या। म्हापसा सगळ्यांत म्हत्वाचें, टक्केवारी 2017चे तुलनेत 9.79%नी देंवल्या। शिरोड्या इतली अटीतटीची वेंचणूक आसूनय टक्केवारी लागीं 2%नी देंवल्या। मात सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न म्हापशेचो। म्हापश्यां 2017चे तुलनेत सुमार 10%नी मतदान पडलां। ही उदासीनता कित्याक आनी कोणाचो मतदार भायर सरलो ना हो म्हत्वाचो प्रश्न। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पणजे पोटवेंचणुकेक बाबूश काँग्रेसीचो उमेदवार फायनल।
निकतीच घर वापसी केल्ल्या बाबुशाचे नावाक काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीची मंजुरी. बाबुश हे आदींच नगरसेवकांक घेवन इलेक्शनाचे तयारेक लागला. ताळगांव सांताक्रुजा उपरांत पणजे काबीज करूंक बाबुशाचो गोवा फॉरवर्डाक नाल्ल दिवन काँग्रेसीक हात. काँग्रेसीक रेडीमेड उमेदवार. बीजेपीची खंय चांचपणी चल्ल्या. उमेदवार 2 दिसांत फायनल. पणजे पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीन बाबूश मनसराताक तिकीट दिल्या. नगरसेवकांक घेवन बाबूश आदींच वेंचणुकेचे तयारेक लागला. दुसरे वटेन बीजेपीचो उमेदवार अजून थारूंक ना. सध्या तरी मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल फ्रंट रनर. बीजेपी मंडळाची पणजे पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर मिटींग जाली. बीजेपीन तांच्या कॉर्पोरेटरांची 1-to-1 मिटींग घेतल्या. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा 1-2 दिसांत उमेदवारांची नांवां वयर धाडटले. फाल्यां पर्यंत सगळे रिपोर्ट ते दिल्ली धाडटले. केन्ना एनी टायम ग्रीन सिग्नल ते दितले आमकां. त्या प्रमाणे ते दिल्लीसून डिक्लेअर करता कॅन्डिडेट. कितली नांवां सध्या चर्चेन? तशी 2-3 नांवां आसा न्ही. तांकां कॅन्डिडेट कोण तो पळोवंक जाय. सो एवरी कॉर्पोरेटर वॉज कॉल्ड. एक म्हणणे आहा न्हू, मेरे बारे में क्या तारीफ करूं म्हणटा ते भाशेन. वॉट कॅन आय टॉक अबाउट माय सेल्फ, अदर्स शूड टॉक अबाउट मी. तिणी पळोवंक जाय न्हू. हां, तिणी चिंतूंक जाय न्हू. सिन्सियरिटीचेर, डेडिकेशन. आय एम अ कॅथलीक ऑल्सो. दे हॅव टू कन्सिडर ऑल दीस थिंग्स एंड वायल सिलेक्टिंग ऑर डिसायडींग ऑन द कॅन्डिडेट दे आर थिंकींग ऑन दीस लायन्स. म्हाका जाय म्हणून सांगूंक जायना. दे शूड एप्रिशिएट माय वर्क. दॅट्स इट. मिटींगाची सगळ्यांची मतां कोण आमचे कॅन्डिडेट्स आसूं सगळ्यांची कावन्सिलर मागीर एक्स कावन्सिलर आमचे मंडल कमिटी आनी हांगसरले प्रमुख लिडर मतदारसंघाचे हांचे कडेन चर्चा चालू आसा. कोणाक तांचें मत आयकून घेता. फायनलायज टुमॉरो विदीन 1 डे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचे वेंचणुकांनी कोणाचें नशीब फुलता 23 मायाक स्पश्ट. उमेदवारांचो फुडार ईव्हीएमांत सील. मतदानाचे दुसरे दिसा प्रुडंटान उमेदवारांक गाठले. लोकसभा जावं विधानसभा चडश्यो लढती दुरंगीच. जो जिखता तो काठार लीड घेवन येतलो. बुथावेल्या मतदानाची बेरीज वजाबाकी करून उमेदवार निकालाक सज्ज. सध्या तरी दर एकल्याचो जैताचो दावो. खासा रिपोर्ट. म्हयन्याभराच्या इलेक्शनाच्या धकाधकी उपरांत कॅन्डिडेटांचो बुधवारा सुसेगाचो दीस. तरी प्रुडंटान एकल्याची फाट सोडली ना. मात गिरीश चोडणकार, मांद्र्या सोपटे, शिरोड्या, दीपक ढवळीकार आनी दक्षिणेंतलो नरेन सावयकार हाताक लागलो ना. मेळ्ळे तांचे दावे पळयात. ज्या पद्दतीन लोक आमचे वोटर गेले आनी ताणें जें वोटींग बऱ्या रितीन केलें त्यामुळे उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे दोनूय सीट आमकां मेळटली. मायनींग बँक तुमच्या सायडीन रावला तुमकां? हय, हांव म्हणटा सगळ्या म्हणूना पूण मोर दॅन 60% त्या गेल्या इलेक्शना पेक्षा जास्त लीड मेळटली. लास्ट टायम 1,06,000 6,000 आशिल्ली ती आमी क्रॉस करतले. Well, I'm sure I'm going to win. Whatever reports I'm getting from all the constituencies, they're very good. But I can't tell you what will be the lead. But 100% I'm winning. Very few of the leaders, maybe not congressmen, but who want to show that they are with Congress. Some of them have worked clandestinely for BJP and also for us. I know this time people were fed up of BJP. They also knew that voting for UP was voting for BJP. आम आदमी पार्टी हॅज फॉट अ गुड फायट. इलेक्शनांतल्यान एक निष्पन्न जाता म्हणटा तें कितें, देर आर स्टील गुड पीपल इन गोवा अँड गोवा कॅन स्टील बी सेव्ड. इलेक्शनांतल्यान एक दाखोवन दिलां दॅट देर इज लायफ, गुड लायफ बियॉन्ड बीजेपी आनी काँग्रेस अँड दोज अदर पार्टीज दॅट सपोर्ट. आमकां खात्री आसा चड करून सालसेट भागान आमकां लोकांक खूब तेंको दिल्लो आसा. व्हडली एडवांटेज म्हणल्यार आमची रीच जी आसा आम आदमी पार्टीची ती सगळ्या गोंयभर आज फांकली आनीक तातूंतल्यान एक बरे दीस येवपाचे शक्यता आसा. काल मतदाना वेळार जेन्ना आमी कांय मतदारसंघांनी बुथांचेर गेले थंयच्यो प्रतिक्रिया आनी प्रतिसाद पळयल्यार आमच्या नजरेन आमकां आमचें जैत दिसपाक लागलां. जेन्ना श्रीपाद नायक कितल्याशाच गांवांनी गेलो थंय ताका प्रचार करपा पासून लोकांनी आडयलो, परतो धाडलो, आमकां भाजपा हांगा नाका म्हूण सांग. आनी त्या खातीर तांच्यांनी एक बिल्लो लायलो श्रीपाद नायकाचो कलर भगवो आनी पोलिंग बुथार बसता भितर त्या व्हॉलंटियरांक ते लायले. ताजेरसून मतदारांक आकर्शीत करपाचो तांच्यांनी प्रयत्न केलो. हें सगळें दाखयता की ते ह्या नॉर्थ गोवान हे फावट काबार जाल्या म्हणून. आनी काँग्रेस तर तांच्यांनी कॅन्डिडेटूच नासल्या कारणान भायलो इम्पोर्ट केल्लो सावथाचो आनी लोकांनी तांकां कितें सांगूंक जाय आसलें तें सांगलें. लोकसभेची फायट लागीं जाल्या. विधानसभेच्या मतदारसंघांनी तीच परिस्थिती.
हेवीवेट उमेदवारांचे एक एक दावे ऐकात. द रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह. फीडबॅक पॉझिटिव्ह आयला. थंय बुथाचेर वयताना लोक तुका दे गिव यू अ डिफरंट वेलकम when they are going to vote. So I have no doubt that the BJP in Mapsa seat is going to come out victorious. So around 4,000 to 6,000 lead अशें आसतलें. Could go up, it could go down, but we have kept it around 10.5. खात्रिया लोकांनी चडशी वोटींग म्हाका केल्ली आसा. IMG पक्षान सपोर्ट दिलो. जवाहरलाल शेटये तेचे ग्रूप आहा. जे बाकीचे NGO आसात तेंच्यांनी खूबशी मेहनत घेवन ती वोटींग हाडलेली आसा. जवळ जवळ 12,000च्या वयर आमचे पार्टी वचून. BJP कॅन्डिडेट की त्यांनी परतूय रिपीट केले की त्यांनी CMाक पयले फावट उडयलेलो आनी हे कॅन्डिडेट कसली कुसकूट काय म्हणून. तेचेर आन्सर तेका 23rdaचेर EVM मिशिनान ऑलरेडी आसा आनी तेचे आन्सर्स मांद्रेचे वोटर्स आहा तेंच्यांनी तेका 23rdaचेर सरप्रायज दवरलेले आहा. हांव 100% जिखतलो ही म्हाका खात्री आसा. ताणें जें म्हटलें आदल्या CMाक आपूण उडयलो पूण CMाक उडयलो कोणी जनतेन उडयला आनी आमकां जो कचरो म्हटलो ही अहंकारी भाशा आमचे सारक्या मनशाक सोबाना. जेका दिसता तेणें कितेंय म्हणचें तेका प्रत्युत्तर दिवपाची आमकां गरज ना. तेका प्रत्युत्तर जनता दितली. बाबा डेव्हलपमेंट कोणी केलो एम्प्लॉयमेंट प्रश्न कोण सोडवू शकता हो जर विचार करून मत माल जायत म्हजो विजय हो निश्चित आसा. तो एजंट येना पोलिंग स्टेशना वयले तो पर्यंत एक्झॅक्ट लीड हांव सांगू शकना. सायलंट वोटिंगाचो फायदो चडसो काँग्रेसीक जातलो अशें म्हाका दिसता. एकंदरीत लोकांचा उत्साह पळोवन आणि लोकांनी जो नंतर म्हणजे कार्यकर्त्यांनी रिपोर्ट दिला त्या रिपोर्टानुसार कमीत कमी 5 ते 6 हजार मार्जिन म्हाका म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाक आणि कमळाक मेळटली हातूंत दुबावूच ना. तुम्ही फाटल्या फावटी म्हणलेलें की मोगो पक्षाक खंयच्याय बुथार 100 वयर लीड मतां घेवन दाखोवची बहुतेक करूं शक्यता तशी आसतली. आणि बहुतेक करूं शक्यता 1, 2, 3 बूथ सोडले जर जाय ज्या बुथांचेर तांकां सादारणशी 150 अशें पडूं शकता. बाकीच्या बऱ्याच बुथांचेर तांकां 100 सकल आसतलें अशें दिसता. दरेकल्यान मंगळारा सांजेच बुथा प्रमाण मतदानाचे स्टॅटिस्टीक घेवन जैताची गोळाबेरीज केल्या. दरेकल्याची बॉडी लँग्वेज पळयल्यार शाण्याक आतांच निकाल कळटलो. खरो निकाल निमाणे 23 मायाकूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांवां खारेबांदार पुला लागसार बुधवारा राखणे वणत कोसळून जमीन लेवल करपी JCB न्हंयत कोसळ्ळी. न्हंयतल्या झाडां झुडपाक लागून JCB साल्वार ड्रायव्हराक मार लागिल्ल्यान ताका हॉस्पिसियोत व्हेलो. सांजे 2 क्रेनी लावन निमाणे JCB वयर काडली. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. फोंड्या कुर्टी आमिगोस जंक्शनाचो वाठार डेंजर जाला. ह्या वाठारांत एकार एक एक्सिडेंट जायत आसात. फाटल्या 15शीक 3 ते 4 एक्सिडेंट जाल्यात. पयर एका एक्सिडेंटात एकलो सोंपलो. आत्र्या पयऱ्यान अपकिर्ता पळोवन थंयचो लोक सध्या चाळवला. सरकारान रस्त्याचें काम अर्धवट सोडलां. आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडेंट ही सुवात जाग्यार घालिना जाल्यार हायवे आडोवपाची लोकांची तयारी. हांव हिंगचे रेसिडेंट हिंगाच रावता आमच्या अमराई हावजिंग बोर्डान आनी सदांच आमी हिंच्यान वाटेन वयता आसा आमकां सारकी आमची लायफ डेंजर आसा. काल कितें कालचे पयलीं 2 दिसा पयलीं आनी एक्सिडेंट जाल्ले कोणाक पांय दोनी तुटलेले तेजेर काल हांव स्कुलाच्यान येता आसतना एकल्याक हिंगा बसीनच कदंबा बसीन मारून तो हिंगा एक्सिडेंट जावन पडलो. 108 आपयले तेमी डिले केले आनी मागीर आमी हिंचे रेसिडेंट लोकांक ताका हिंगा ID व्हरता पर्यंत तो थोड्या वेळान तो मेलो. आनी आज तीच घडणी आज परत जाल्ली आसा. हिंच्यान 4 वटेन रस्ते आसा. हिंगा कितें म्हणटा ते जंक्शनार हें आसपाक जाय न्ही कितें सर्कल आसपाक जाय नाजाल्यार सायनबोर्ड आसपाक जाय. एक सायनबोर्ड ना एक सर्कल ना. बेश्टे 4 वाटेन ह्या सायडीन 5 रोड केलेलो आसा ह्या सायडीन 5 रोड केलेलो आसा. आमची सगळी लायफ हिंची लोकांक डेंजर जाल्ली आसा. सकयल्यान सर्वच रोड केलेलो आसा. थिंगा सुद्दां कितें स्पीड ब्रेकर ना. एक स्पीड ब्रेकर स्पीड इतले गाडी स्पिडान वयतात. आमची सगळी लोकांची लाज म्हणजे आमची आनी फुडली पिळगी म्हाका दिसना संवसाराक उरतली म्हणून इतली आमची जीव आमी गळ्या कडेन घेवन भोंवतात थिंगा. हे रिटर्निंग वाल्या खातीर हे चड सगळें जाल्लेलें आसा. हो घात सगळो लोकांक जाता रिटर्निंग वाला कित्याक गाडी अशी हिंच्यान येता आसा. आमी हिंगा पावले आसा आमकां कळना ती गाडी येयलेली आनी त्या खातीर आमी सुद्दां म्हाजो घोव आनी हांव सुद्दां 2 दिसांनी अशी आमी ब्रेक आयले नाजाल्यार हांव आनी म्हाजो घोव एकूच दीस लास्ट 15 डेज पयलीं वयता आसलेली. हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर लक्ष घेवन नाजाल्यार म्हाका दिसता सगळे लोक हिंचे
ते सगळे रोडच ब्लॉक करून घेवन कितें तरी आमी फुडें सरून आमी लोकां खातीर आमी कितें तरी करतले. सोशल मिडियाचेर धुमाकूळ घालपी आनी केंद्र सरकारान बंदी घाल्ल्या टिकटॉकाच्या नादाक लागून गोंयांत केपें केरीचे साळजिणींतल्या एका भुरग्याचो जीव गेला तो सूरज रमेश गांवकार 17 वर्सां पिरायेचो. सोमारा तो खंय टिकटॉका खातीर स्टंटाचो व्हिडिओ करतना ताचे मानेची शीर तुटली आनी आत्ताक गेलो. पैंगीणी अर्दफोंडचे बलराम हायर सेकंडरीचो स्टुडंट. भुरगो खंय हुशार आनी वेळ प्रसंगाक कोणाकूय पावपी. अकस्मात पयर तिळसाना आमकां बातमी पावली की तो स्टंट करता आसतना अकस्मात गेलो. चड धक्कादायक इतल्याच खातीर की त्या घरांतलो तो एकटोच पूत, ताजी 3 भयणी. एकटी भयण अंदूतले 10वीक परीक्षा दिला. पूण मदीं ब्लू व्हेल जालें, मागीर पबजी जाली, मागीर टिकटॉक. आमी सदांच सांगताले भुरग्यांक की ही नांव आमी आयकतात आनीक अशे तरेचे तुमी करनाकात किंवा मिडियाचो प्रभाव तुमचेर आसा पळय तो वायट गोश्टी तुमचेर पाडून घेनाकात. बरी गजाली खातीर तुमी गुगलार चलात, बाकी सर्च करात. अशें आसून अशें घडलें आनीक आमकां वायट दिसता येतलें की आमी खबर काडली घडल्याची सांगातान सुर्या म्हणटा तो आशिल्लो. आनीक सुर्या म्हणपा लागलो की आपूण फोन घेतालो आनीक तो प्रॅक्टीस करतालो म्हणून. मागीर घरा कडेन बी बापूय म्हणपाक आपल्याक केन्नाच खबर नाशिल्ली, पूण कोण कोण सांगतात भुरगीं वा ताजे फ्रेंड तो प्रॅक्टीस करतालो म्हणून. एक स्टंटाचो तो प्रकार आशिल्लो. म्हाका तो टिकटॉक अशें म्हाका स्वताक दिसना, कारण म्हाका डिटेल्सां भितर हांव केन्ना त्या टिकटॉकाचेर गेलो ना. पूण तो स्वता प्रॅक्टीस करतालो आनी घराच्या आंगणाकूच तो ताजेर प्रॅक्टीस करतालो आनी तातूंत तो गेलो. एक बऱ्यापैकी विद्यार्थी, तसो हुशार विद्यार्थी, शिकपाक हुशार, सगळे कामाकूय हुशार. खंयची एक्टिविटी सांगल्यार ना म्हणनाशिल्लो, करतालो. पोस्टर कंपिटिशन, ड्रॉइंग कंपिटिशन हितून पार्टिसिपेट जातालो आनी प्रायजार मेळ्ळा ताका. बऱ्यापैकी ड्रॉइंग काडटालो. पुढच्या एग्जामीक फर्स्ट टर्म जाली, तितून तेगे 3rd रँक आयलो. बरे भशेन हांव सगळ्यांनी बघतालो, सगळे एक्टिविटीत पार्टिसिपेट जातालो आनी योगानी पालकां बरें करतालो. बऱ्यो जाण आमचे कडेन वागतालो सगळो. हेल्पफूल पर्सन आशिल्लो. केन्ना कितें जाल्यार ना म्हणनाशिल्लो. बरो आशिल्लो, पूण स्वभावान बी बरो आशिल्लो. केन्ना कितें सांगलें टायम आमकां परत रिप्लाय करतालो, सांगतालो आनी अशें बरो आशिल्लो. केन्ना म्हणत ना आसलें. गोंयच्या BSNLान फोनाची बिलां प्रिंट करपाचें बंद केलां. एप्रील सावन प्रिंटींग बंद केलां. आतां बिलां लोकांक रजिस्टर मोबायल वा ईमेला वरवीं मेळटलीं. थंय एक लिंकूय येतलें. लोक आपलीं बिलां त्या लिंका वरवीं फारीक करूंक शकतले. पोस्ट ऑफिस वा ऑनलायनूय बिलां भरूंक मेळटलीं म्हूण BSNLाचो गोंयचो प्रधान सरवेवस्थापक सांगता. तो अप्रैल के महीने में जितने भी लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल पोस्ट पेड के जो बिल्स की इन्फॉर्मेशन है, बिल की कॉपी है, वो SMS के माध्यम से उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं या जो उन्होंने ईमेल आईडी हमें उपलब्ध कराई है, उनमें कस्टमर को बिल भेजा गया है. कस्टमर्स को बिल मिले भी हैं. उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है. जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उपभोक्ता सेवा केंद्र पहुंच रहे हैं, पोस्ट ऑफिसेस पहुंच रहे हैं, वहां अपना बिल जमा करा रहे हैं. हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि ये पहला महीना है, थोड़े छोटे मोटे इशूज़ हैं और हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारे और कस्टमर के सम्मिलित प्रयास से ये पूरा मिशन सक्सेसफुल होगा. अल्टीमेटली जैसा आप लोग सब लोगों को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल प्रमोशन पॉलिसी है, गो ग्रीन का जो हमारा मिशन है, उसके तहत हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन ही उपलब्ध कराने होंगे. हार्ड कॉपी बिजनेस को कम से कम करना होगा ताकि प्लांट, हमारी जो ट्रीज़ हैं, हमारा जो वेजिटेशन है, जो हमारी फॉरेस्ट्री है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो. हमारा ऐसा मानना है कि हमारे कस्टमर्स, यहाँ जो गोवा की जागरूक जनता है, जहाँ पर लिटरेसी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, वो इसको अप्रिशिएट करेगी और हमारे इस पूरे मिशन को सफल बनाएगी.
मिरामार स्पोर्ट्स क्लब आयोजित ऑल इंडिया आमंत्रिताचे टेबल टेनिस सर्तींत पेड्या खेळा संकुलात शुक्रारच्यान गोंयकाराक टॉप टेबल टेनिस प्लेयर पळोवंक मेळटले. ऑलिंपियन सौम्यजीत घोष, राष्ट्रीय वस्ताद अर्जुन घोष, रोनीत बाजवा, नंबर 4 रँकाचो सुधांशू ग्रोवर अशे टॉप उदेंते प्लेयर आसतले. सर्त 3 दीस चलतली. गोंयचो टॉप सीड वेस्ली रोजारियो सयत बाकीचे पेजात प्लेयर राष्ट्रीय प्लेयरा बरोबर कशे खेळटा ताचेर गोंयकारांची नजर आसतली. The fourth edition of the Invitational Table Tennis Championship to be held from April 26th to 28th at the Multipurpose Hall in Pedem from 9 a.m. onwards. This championship will be in association with the Sports Authority of Goa and the Goa Table Tennis Association and will be conducted in 7 different categories. Few of the big stars that will participate in the championship include the current men's doubles national champions duo of Arjun Ghosh and Ronit Banja, two-time Olympian Somajit Ghosh, who has played in the 2009 and 2014 Olympics, the current men's number 4 Sudhanshu Grover, 7-time junior national champion Abhishek Yadav, current India youth number 3 Jeet Chandra. Apart from the Indian ranked players, we have Goan stars such as Wesley Rosario, Nagesh Verekar, Dheeraj Rai, Noel Narona, Ajit Gatkar, Shantesh Mapshikar. So for the team championship, the men's team championship, we have 22 teams participating, which is the most we've received. And also in the under 14 team championships, we have 15 teams participating. So overall, there are more than 100 participants playing this event. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.